आयची फोंडेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं आमी पयर जी स्टोरी केल्ली जे एक्सिडेंट जालो धारबांदोड्या आनी ती जी 3 भुरगीं आमी म्हणलेली अनाथ आसा आनी तांकां पळोवपाक कोणूच ना म्हणून ती आपल्या आत्तेगेर रावता म्हणून त्या स्टोरीक लागून खुबश्या लोकांनी आतां विचारपूस करपाची हें केल्या विचारपूस करपाक लागल्या आनी तितूंत भितर कोण कोण भुरग्यांक एडॅप्टूय करपाक लागून मॅसेजी करपाक लागला तशेंच तांकां कितें मदत जाय ती बीन दिवपाक लागून लोकांनी आतां फुडाकार घेतला। दुसरी गजाल म्हणल्यार जी फायर स्टेशन आसा त्या फायर स्टेशनाक एक नवी गाडी मल्टी ऑप्शन अशी गाडी दिल्ली आसा घेतलेली आसा गव्हर्मेंटान। तितूंत भितर जी कॅपेसिटी आसा तेजी 12,000 लिटर आनी त्यामुळे तांकां जे आनी तांकां कटर जाय जावं स्मोक एक्झॉस्ट करपाक लागून जे तांकां कीट लागता ऑटोमॅटीक लॅडर ह्यो सगळ्यो सुविधा त्या गाडयेंत आसा आनी एक मल्टी बावजर अशी एक फोंड्या फायर स्टेशनाक गाडी उपलब्ध करून दिल्ली आसा। त्याच पद्दतीन आयज आमी पळयता की प्रत्येक कडेन ट्राफीक पुलीस हेल्मेटाक लागून आनी बाकी गोश्टीक लागून फायन दिवपाक लागला। त्याच बरोबर आमी म्हणटा की टिंटेड गाडयोय भोंवता मार्केटान सो हेंकाय बीन चलान दिवपाची अत्यंत गरज आसा आनी त्यामुळे आयज तेंच्यांनी ती सुरवात केल्ली आसा ट्राफीक पुलिसान की ज्यो ब्लॅक फिल्मींग गाडयो भोंवता तांकांय बीन आयच्यान ते तालाव दिवपाक तेंच्यांनी हें केल्लें आसा। त्याच प्रमाणे जे कोले शिगांव पंचायत आसा तेंचो कार्यकाळ आतां म्हाका दिसता सोंपत आयिल्लो आसा आनी त्याच निमतान कोळे पंचायतीन सगळ्या जे पूरग्रस्त घरां जी डॅमेज जाल्ली तांकां जवळ जवळ 143 चेक्स तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केले 15 ऑगस्टाच्या दिसा आनी एकंदर ही जो एमावंट आसलेलो तो 5 लाख सुमार एमावंट आसलो आनी तो तेंच्यांनी मान्यता हाडून तो तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केल्लो आसा। आनी त्याच प्रमाणे गांवान स्पोर्ट्स कीट तशेंच कृषी कार्डां हेंचे सगळ्यांचे डिस्ट्रिब्युशन 15 ऑगस्टा दिसा पुणे पंचायतीन केल्लें आसा। ही आशिल्ली एकंदर फोंडेच्यान अपडेट।